which is an absolute illegality, a malpractice, and something that is the last thing that any university, any teacher should do. आता हे सगळे चालू असताना हाजे बद्दलची खबर युनिव्हर्सिटी भर जाल्ली, स्टुडंटाक खबर आशिल्ले, टिचराक खबर आशिल्ले, आणि सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हळ्यार हाजे बद्दल रेजिस्ट्राराक खबर आशिल्ले आणि व्हीसीक खबर आशिल्ले. वायस चान्सलर जो हरिलाल मेनन आहा ताकाय खबर आशिल्ले, आणि ताणें हाजेर कसलेच एक्शन घेतले ना. ऑन द कॉन्ट्ररी ताणें एक पब्लीक स्टेटमेंट केलो की तो प्रोफेसर त्यो चावयो घेवन कितें तरी कॅमिकल्स काडपाक भितर गेल्लो म्हणून ताणें अक्षरशः ताका क्लीन चीट दिल्ली. आतां ती तागेली क्लीन चीट हे कमिटीन ओव्हरटर्न केल्या, आनी ताजे खातीर ताणें माफी तर मागचीच. पूण ताजे मुखारे वचून हांव सांगता की हे हाजे खातीर एज्युकेशन मिनिस्टरान रावपाक, जो चीफ मिनिस्टर आसा स्टेटीचो, ताणें आनी वेळ काडपाक येता. ताणें इमिजिएटली हे वायस चान्सलर सस्पेंड करपाक जाय आनी इफ पॉसिबल टर्मिनेट करपाक जाय. एक बरी गजाल जाल्या अशें प्रशांतान म्हणलें सिन्स आर लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स, पूण एक्चुअली दोन बरी गजाल जाल्या गोवा युनिव्हर्सिटीच्या बाबतींत. दुसरी बरी गजाल म्हणटा ती जी केरला लॉबी आशिल्ली ताजी सेंट्रल गव्हर्मेंटान फर्स्ट टायम गोंयचें कितें तरी बरें केलें म्हणटा तें अर्दी केरला लॉबी ट्रान्सफर केली, काडून उडयली. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान अर्दी केरला लॉबी काडून उडयतकीर स्टेट गव्हर्मेंटाची ड्युटी जाता की उरिल्ली जी अर्दी आसा ती इमिजिएटली काडून उडोवपाक जाय. कारण गोवा युनिव्हर्सिटीक आज जी ग्रेड मेळ्ळ्या A+, ताजे खातीर ऑल द एंटायर युनिव्हर्सिटी डिजर्व्स कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पूण हरिलाल मेनन जर VC नाशिल्लो जाल्यार पॉसिबली तो CGPA जो 3.3 आहा तो आनी जावपाक शकतालो. हरिलाल मेनना खातीर आनी बरी ग्रेड मेळटली आशिल्ली, ती मेळुना अशें हांव क्लेम करतां. कित्याक हाजी जी बाकीची सगळी जी हागेली कर्तुबां आसा, हशिंग अप दीस स्कॅन्डल, ट्रायींग टू हश अप द फ्रॉलिक स्कॅन्डल जे आमी एक्सपोज केल्ले, जाचेर गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनान तांकां नोटीस धाडल्या, ते हश अप करपाक ट्राय केले. हीज कंटिन्युअस एफर्ट्स टू गेट people from outside Goa to be recruited into the university, म्हणजे हे ॲक्च्युअली एंटी गोवाची तागेली एंटी गोवा आनी एंटी गोवन जी एटिट्यूड आसा ताजी खातीर ही युनिव्हर्सिटीची ग्रेडिंग सकयल वतालें. इन स्पायट ऑफ द वायस चान्सलर द युनिव्हर्सिटी हॅज गॉट अ गुड ग्रेड इज माय क्लेम. आतां तुमी म्हणटले की वायस चान्सलराक काडून कितें जावपाक आसा. जस्टीस खांडेपारकार कमिटीज रिपोर्ट जर if whatever is there in the report and whatever information we have got, ताजी प्रमाणे तर हे कमिटीन एंटायर युनिव्हर्सिटीचे एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिसायज केला आणि अशी म्हणला की युनिव्हर्सिटी हे कांयच सारकें चलना म्हणून. हरिलाल मेनन इज डेस्परेट टू टेक क्रेडीट फॉर दीस A+ ग्रेड. आय एक्सेप्ट की तो ते शिपाचो कॅप्टन, द वायस चान्सलर म्हणून आसा, पण at the same time, if he is desperate to take credit for that, he should be equally desperate to take the credit for all the negatives. And the negatives far outweigh the positive. This is one positive, one good news for Goa University that we have had in the last so many years. तर हे मनशाक जात तितले बेगीन काडून उडोवचे अशें आमचे डिमांड आसा. एक सादीशी गजाल आमी लास्ट वर्सभर ताजे फाटल्यान लागल्या की ट्रान्सपरन्सी हाडा म्हणून युनिव्हर्सिटीत. तुमचे एकेडेमीक कावन्सिलाक कितें चलता, तुमचे एक्झिक्युटीव कावन्सिलाक कितें चलता, हे प्रत्येक गोंयकाराक जाण जावपाचें रायट आसा. पूण आमी जर पळयले युनिव्हर्सिटी सायटीर, इफ एनीबडी विजिट्स, दॅट ही वील रियलायज ऑर ही वील थिंक दॅट 28 जून 2024 हाजे मागीर एकय EC मिटींग जावना. मिनिट्स ज्यो अपलोड जावपाक जाय सायटीचेर 1 वर्स आनी 1 म्हयनो जालो, म्हणजे 13 म्हयने जाले ECची एकय मिटिंगेची मिनिट्स अपलोड जावना. दीस इज एक्झिक्युटीव कावन्सील. म्हणजे एक्झिक्युटीव कावन्सिलाक कितें चलता, कसली डिसिजन घेतात, आनी ती डिसिजनां जेन्ना पळय ताजे बद्दलची नॉलेज रेलेवंट आसता तेन्ना तो नॉलेज भायर काडना, तो ते वर्सभरान अपलोड करतलो. सो बाय दॅट टायम जे मिनिट्स आहा दे आर इररेलेवंट, बिकॉज ते सगळे कामां डिसिजन घेतिल्ली जाल्ली आसतात.
सो लेट भायर काडप. एकाडेमीक कावन्सिलाचे लास्ट वॉज 22 ऑगस्ट 2024, 11 म्हयने जाले. सो फाटले 13 म्हयन्यान इसीन कितें केलां, फाटले 11 म्हयन्यान एकाडेमीक कावन्सिलान कितें केलां हें कोणाक खबर ना. सो फक्त ताकाच खबर, म्हणजे केरला लॉबी जे 2 जाण आशिल्ले दोगांकच खबर आहा. सो ही अर्दी लॉबी गेल्या, उरिल्ली अर्दी लॉबी बेगीन काडची अशी आमची मागणी आसा, सो दॅट गोवा युनिवर्सिटी कम्स बॅक टू बिकम अ युनिवर्सिटी ऑफ गोवा, युनिवर्सिटी ऑफ गोवन्स. म्हाका दिसता की जी RMS खांडेपारकर कमिटी नेमिल्ली ताणी कांय गोवा विद्यापीठातल्या परीक्षा विभाग आणि बाकीचे सगळे जे विभाग ॲडमिनिस्ट्रेशन ज्या तरेन चलता ताजेर स्ट्रक्चर मारलातच, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ द वायस चान्सलर अँड रजिस्ट्रार. डायरेक्ट तांगेले संबंध दाखयले ताणें. पूण म्हाका दिसता की आमच्या माहिती प्रमाणे तांणी मुखार वचून ज्या तरेन युनिव्हर्सिटीच्या एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचे नॉमिनेशन जाता ताजेर सुद्दां तांणी प्रकाश घातला, उजवाड घातला. म्हळ्यार कसो, इनफॅक्ट दे हॅव क्वेश्चन दॅट की टॅलंट्स सगळे फक्त केरला भितर आसा, गोंया भितर टॅलंट ना, देशाच्या इतर राज्यां भितर टॅलंट ना, दॅट द एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी इज फ्लडेड विथ मेंबर्स फ्रॉम केरला स्टेट. हे इतले ब्लॅटंटली केला आमच्या कुलपतीन आणि कुलगुरून की आमचो गोंयचो गव्हर्नर राजेंद्रबाब आर्लेकर आता केरळाचो गव्हर्नर आसा. एक तरी नाव आयकलां तुमी खंयच्या युनिव्हर्सिटीचेर आमचे गोंयकाराचे घातिल्ले? ताजे पयलीं तो बिहारचो गव्हर्नर आशिल्लो. एक तरी नाव आयकलां बिहारच्या खंयच्या युनिव्हर्सिटीच्या एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर, एकाडेमीक कावन्सिलाचेर गोंयचे घातिल्ले? ते सोडातच हो आतांचो गव्हर्नर येवचे पयले इतले गव्हर्नर जावन गेले जे आमच्या युनिव्हर्सिटीचे कुलपती आशिल्ले, पण तांणी केन्नाच तांच्या राज्यांतल्या कोणाक हांगा एकाडेमीक कावन्सील, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील ह्या असल्या बॉडीचेर हाडले म्हण केन्नाच हें जालें ना. सो म्हाका दिसता की ही सगळी मोरल जबाबदारी, आतां तो वताच गेल्ल्या कुलपती, पण ताजे फाटोफाट जो आशिल्लो तागेलो चेला म्हणून वळखता ते सगळ्याक, आनी ही इज टू क्लेम, द वायस चान्सलर इज टू क्लेम दॅट की आपल्याक सगळो वरदहस्त आसा चान्सलराचो, हे तो परती म्हणटालो. सो आता तुजो वरदहस्त गेलो युनिव्हर्सिटीतलो, म्हणटगीर म्हाका दिसता की तो तुजी हात आशिल्लो गेल्ल्यान तुवें बी आतां आपूण जावन स्वेच्छेन वचचें, ना जाल्यार सरकारान कारवाई करची ताजेर. दीस रिपोर्ट इज टोटली टार्गेटिंग द वायस चान्सलर अँड द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देर. सो हातूंतल्यान ताका सुटका ना. ही जी केस आशिल्ली मल प्रॅक्टिसाची, बाब काशिनाथ शेट्टेन तेन्ना आवाज काडिल्लो, ताजे नंतर इन्क्वायरी स्टार्ट जाली. पूण हांणी कितें म्हणलें वायस चान्सलरान, जेन्ना पयलें इंटरनल इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जाल्लें तो प्रोफेसर त्या डिपार्टमेंटाक डुप्लिकेट चावी घेवन कितें तरी कॅमिकल हाडपा खातीर गेल्लो म्हण, आनी ताका बरो प्रोफेसर म्हण तेणें हे सर्टिफिकेट दिल्लें आसा. सो ह्यो सगळ्यो गजाल्यो पळोवन सगळ्यो गजाल्यो ज्यो वायट युनिव्हर्सिटी भितर जाता त्यो चिड्डोवन दवरपाच्या ताज्या प्रयत्नाक आमी विरोध करताले. तरी आसतना गव्हर्नमेंट आयकनाशिल्लें. आतां म्हाका दिसता की गव्हर्नमेंटाचे दोळे उक्ते जावपाक जाय, खास करून मुख्यमंत्री जो शिक्षण मंत्री आहा ताजे दोळे उक्ते जावपाक जाय, आनी ताणें एकदाचो निर्णय घेवपाक जाय. ही आतां ताका गव्हर्नराक बी भिवपाची गरज ना, कित्याक तो गव्हर्नर गेलो न्ही. नॉर्मली एक मुख्यमंत्री गव्हर्नर एक धडपड व्हरता मुख्यमंत्र्याचेर, तेय बी धडपड आतां ताजेर ना. तेन्ना ताणें फ्रीली हो स्टँड घेवचो आनी वायस चान्सलराक त्या पदा वयल्यान मुक्त करचें. तुमचो डिमांड कितें? इन्क्वायरीचेर कितें जावचें? इन्क्वायरी जी तांणी इन्स्टिट्यूट केल्ली ताजो रिपोर्ट आतां पब्लीक डोमेना भितर आसा. तो रिपोर्ट इज क्लियर कट. त्या रिपोर्टान डायरेक्ट व्हीसीक इंडिक्ट केला. ताणी म्हळ्यार की एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस वन.
एग्जाम म्हणटी खंयच्याय युनिव्हर्सिटीक एग्जाम इनिशियल पांगरून घालपाचो प्रयत्न करपा नजो. एक गांव दोन तुकडे. म्हाका दिसता समजोच ह्या VC-कय बी घरा धाडपा जाय. आता दर्जो वाढला 1+ मेळा आणि हेवटेन राज्यपालाची बदली जाल्या. कोइन्सिडन्स म्हाका दिसना की राज्यपालाच्या बदलीचो आणि A+ दर्जाचो सुतराम संबंध आसा म्हण. दीज आर नॉर्मल थिंग्स त्यो जाताल्यो. प्लस आणि अर्दी केरला